सरकारान दाखयली ट्रॅफिक सेंटिनल येवजणेचो नियाळ घेवपाची तयारी। सत्ताधारी तशेंच विरोधी आमदारांनी येवजणेचेर केली टिका। येवजण काडून उडोवपाची केली मागणी। काँग्रेस म्हणटा पर्रीकारान सादर केल्लो अर्थसंकल्प हो सर्जिकल स्ट्रायक। लोकांची जीण आयल्या धोक्यान। वेंचणुके उपरांत लोकांचेर लागू करतले कर। एम्सान भरती जावपाक पर्रीकार गेलो दिल्ली। सीएमओ म्हणटा ही रुटीन तपासणी। अटल सेतू आणि अधिवेशना खातीर आडावन उरिल्ले उपचार। संसदा वयल्या कोयरा वयल्यान अधिवेशनात गरमागरमी। वेर्णा आणि काकोड्यातले 2 नवे कोयर प्रकल्प। मिलिंद नायकान दिले उतर। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। ट्रॅफिक सेंटिनल ॲपा वयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो। सत्तेतल्या तशेंच कांय विरोधी आमदारांनी हाचेर आवाज काडून भौशीक बांदकाम मंत्र्याक हे येवजणेचो नियाळ घेवपाक लायलो। हे पळयात। ट्रॅफिक सेंटिनल हे पब्लिक पुलिसाचोच भाग। येरादारी नेम मोडप्यांचे फोटो काढून ते पुलिसांक धाडपाचे अधिकार ह्या ॲप आधारित येवजणेच्या माध्यमांतल्यान लोकांक मेळ्ळ्यात। कसलेच तरेचो प्राथमीक अभ्यास करिनासतना ही येवजण चालीक लायल्या अशें म्हणत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारान हो विशय विधानसभेत मांडिल्लो। उपरांत युती सरकारात उपसभापती आशिल्ल्या मायकल लोबोने हे येवजणेंतल्यान सरकाराचेर टिका केल्ली। आमी विरोधा खातीर विरोध करनात। तुमचे आमदार उलयतले, मंत्री उलोवपाक शकना, पूण मंत्र्यांक पडटा हे सगळे गोंयाकच हे लागू केल्ले आसा। हे सारकी न्ही। हे ताबडतोब तुमी स्टॉप करात। मे बी तुमचे इंटेन्शन बरें आसात, पूण ह्या इंटेन्शनाच्या खऱ्या अर्थांनी लोकांक बरें जावपा सोडून लोकांक त्रास जाता। For this scheme which has been introduced, there should be a proper infrastructure in place for parking, which is not there. So automatically, where do the people park? आता कोणाक समज तो मार्केटान वचपाक जाय, तो आपल्या घरासून नॉट इवन 50 मिनट्स 100 मिनट्स तो आपली मोटरसायकल घेता, गाडी घेता, पार्क करता. So somebody is waiting for him, like in a personal revenge assault, or to settle personal scores, or photo काढता धाडटा. This law is taken its own course, which affects the people of this state. And that's why people are agitating on this policy. And it is our right to bring to the notice of this August House and notice of this government. Please see that it has to be stopped or kept on hold immediately. काल म्हापशा चेडवांचे फोटो काढताना कोण तरी सापडलो। हे कितें चल्लां? ना, बट हांव इतलेच म्हणटा, आमची रायट टू प्रायवेसी आहा काय ना? रायट टू प्रायवेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही रायट दिल्ली आहा आमकां। आमचो ऍक्ट सांगता की दोगांकूय पिलियन रायडर आणि रायडराक हेल्मेट कंपल्सरी आसपाक जाय। एन्फोर्समेंटान जायना म्हणून हे शेवट आयलां। ट्रॅफिक वायलेशन्स आर लेजिबल, नाजाल्यार ताका तुका ते मेज ना। सेकंड, आमी अशें म्हणटात की CCTV हाडची सगळ्याक। भायर ना भायर तुका अब्रॉड तुका कशें ताणव पडटा, स्पीड मारले तुका वयल्यान ना आयक तेन्ना कोणाक मारतले? CCTV फोडटले? दिन ढवळीकारान सरकाराचे वतीन हावजाक अश्युअर केल्लें आहा की आमी स्कीम ती रिव्यू करता। हो ताजो मुद्दो जाता। खण प्रश्न विधानसभेत चर्चेक आयलो। 11 महिने जाले तरी लेगीत खण प्रश्नाचेर सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळना अशें बाबू कवळेकारान म्हटलें। खण प्रश्नार सरकारान लोकांक काळखात दवरल्यात। खण प्रश्न केंद्र सरकाराचे अखत्यारीत आशिल्ल्यान खणी परतून सुरू करपा खातीर गरजेचे उपाय काडपा खातीर गोंय सरकारान केंद्रा कडेन यत्न करचे असो थाराव घेतला। केंद्रीय मंत्री सुद्दां पयर उद्घाटन सोहळ्याक येता ब्रिजाच्या, एक अशें आश्वासन दिवपाची गरज आशिल्ली की आयज अमकी टायमा भितर मायनिंग चालू जाता गोंयची। जालें ना। गोंयचो खासदार की आजुनूय अपॉइंटमेंट आमकां प्रायम मिनिस्टर मेळना, वायट दिसता। लोक सगळे कडेन वचत आसात, आजुनूय आतां सुद्दां डेलिगेशन दिल्ली आसा, ते खंय तरी आशेन पळयतात आयज न्हू फाल्यां खंय तरी जातलें। विधानसभेंतल्यान खबराकार समीप नार्वेकारा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी। दूरदृष्टी दवरूनच अर्थसंकल्प तयार करतात, पण अंदूचो अर्थसंकल्प पळयल्यार तातूंत कांयच ना असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला। तशेंच गेल्या वर्साच्याच अर्थसंकल्पाची कॉपी केल्या अशेंय तो म्हणटा। मुख्यमंत्री पर्रीकारान सादर केल्लो अर्थसंकल्प म्हळ्यार गोंयच्या लोकांचेर केल्ले सर्जिकल स्ट्रायक अशें खलप म्हणटा। मंत्र्याकूय हो अर्थसंकल्प कळ्ळो काय ना हे विशीं ताका दुबाव आसा अशें गिरीश म्हणटा। तांकां तो खरोच कळ्ळो आसत जाल्यार ताणें तो विस्कटावन सांगचो अशें आव्हानच गिरीशान मंत्र्यांक दिलां। पळयात। ते बजेट
एक इमेजनरी फिगर्स दिवन तयार केल्लो एक पेपर. वी हॅव डाऊट अबाउट these figures that are mentioned in this budget. Budget estimate आणि revised estimate is सेम, कांयच फरक ना. आणि जो बजेट तयार केला इट इज जस्ट 10%. जसे म्युन्सिपालिटीन बजेट तयार करतात एवरी इयर, आम्ही परत बोळा मारताले हे सरकार रीण काढून चालतं म्हणून. ते ह्या डेट सर्व्हिसिंग म्हणजे इंट्रस्ट फारीक करपाकच्या हेचेर जवळजवळ 1512 कोटीची सुमार ते प्रोविजन करतात, विच इज व्हेरी इट्स क्रॉस द डेंजर लाईन एक्चुअली. द मार्केट डेट इज सेल्फ इज अराउंड 10,160 crores, which is alarming, which is not a good sign and which is very dangerous, which constitute I think around 70% of the total debts, which I feel is a great concern. या मायनिंग चे रेव्हेन्यू आमचो लेस जालो, रिड्यूस जालो, पूण तेका ऑल्टरनेट रेव्हेन्यू कितें आसता ह्या हितून कांय दिश्टी पडना. गोंयची गरीब जनता जी ऑलरेडी लोडेड आसा विथ द हायेस्ट टॅक्सीस इतली ह्यूज आसा, कसले वेगळे जे रेट्स आसात ते इतले हाय आसात गव्हर्मेंटान सेट केल्ले, आनी गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे फीज इतल्यो त्यो हाय आसात. तांकां कांयच रिलीफ ह्या बजेटाक दिसना. टॅक्स वाडयलना ही सुटका न्ही, हो तेणी फक्त इलेक्शन नजरेत मुखार दवरून टॅक्स कांय वाडयलना. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की गव्हर्मेंट परत टॅक्स इम्पोज करपाना अशें खंयच ना. इलेक्शन जालें त्या बरोबर गव्हर्मेंट सगळ्यो टॅक्सीस आसा त्यो हायक करतले हातूंत सारकें क्लियरली दिश्टी पडटा. अर्थसंकल्पात एक्के येवजणेचो नियाळ घेवंक ना अशें ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान सांगलें. गोंयचें प्रशासन पुरायपणान हल्लां हें ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान दिसून येता अशें खलप म्हणटा. तशेंच हो अर्थसंकल्प म्हळ्यार पोरूच्याच अर्थसंकल्पाची कॉपी अशें जितेंद्र देशप्रभू म्हणटा. आयकात. पण गेल्या वर्षभर प्रशासन चलोवंकूच ना, एकाय स्कीमचा आढावा घेवंक ना, एक कागद कितें दिला आणि भितर सांगता की स्किमी आसतल्यो सगळे मागीर आपण करतलो म्हणजे विधानसभा कितें करपाक ती. गोवेगांवच्या भवितव्याचेर केल्ली ही एक सर्जिकल स्ट्रायक आसा. If you are not given time to discuss in this assembly demand by demand, what is the use of that budget? परवरीच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा, पणजेच्यान सुशांत गांवस आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्ली वचपाक बिरेस्तारा भायर सरलो. एम्सात तो उपचार घेतलो. बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्यान विधानसभा अधिवेशनात वांटो घेतलो. बुधवारा ताणें अर्थसंकल्पय सादर केलो. घेऊया एक ल्हानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. संसदा वयलो कोयराचो प्रस्न सरकाराची कशीच फाट सोडपाक तयार ना. बिरेस्तारा विधानसभा अधिवेशनात संसदा वयली समस्या चर्चेक आयली. संबंधीत आमदारां बरोबर बसका घेवन योग्य तो मार्ग काडटलो अशें उतर मिलिंद नायकान दिलें. विधानसभा अधिवेशनात तिसऱ्या दिसा मडगांवच्या सोनसड्यावेल्या कोयराचो विशय नावेलेचो आमदार लुइजीन फालेरून काडलो. सोनसडो भागात उडयताल्या कोयराक लागून लोकांक नाकापुरो जाला. वाठारांतले होली स्पिरीट चर्ची मेरेन हिवळाणी मारतात हे कडेन लुइजीनान लक्ष ओडलें. पळयात ह्या वेळार जाल्ले आरोप प्रत्यारोप. Government has already spent 15 crores at Sonsdo as per the reply given. And till date, Sonsdo. This is the postponed question C. Garbage yard is not functioning. If that Comex India Private Limited, who ran for 2 years, free of cost, they didn't charge 1 penny to the government of Goa or to the municipality. They cleared the garbage below the ground level. And today he is right. The garbage has increased. I was the member of this house when Comex came. In fact, my colleague then Mr. Antonio Gaukar has moved a resolution congratulating Comex International for putting up a plant there. Comex did not put up a plant. Comex mortgaged government's land. You find out the records. Comex mortgaged the municipal land to the Pune State Cooperative Bank in Pune, and they disappeared.
After that, municipality had to struggle to get that mortgage deed cancelled. आम्ही सरकार म्हणून सुद्धा भरपूर कन्सर्न आहा त्या गार्बेजाक करपाक. विजय बाबान तुमकां आतां एक्सप्लेन करून सांगला की फर्स्ट मिटींग थंय जाल्ली. आमची जबाबदारी आमी तें करून घेवपाचें थारायलां and within few days you will come to see some changes will come. If you can have a garbage plant in North Goa, why not in South Goa? There is no effort to convert that garbage into a fertilizer. On a day by day, they are increasing the heaps of garbage, and the money has been just doled out to these people without any accountability, without any results. Don't tell us the stories. Tell us the solution. If you have got a technology, tell us. If you don't have the technology, get the technology. But see that this garbage problem is solved. 25% तरी काळा एक म्हयन्याक एक म्हयन्यान काळा मायाकून क्लियर करूं. पूण तुका दिसता सर हे चड डिलेड जाता काय? हय चड डिले जाता. वास येता, वास घेवची का पावला. हेच्या डिले जाल्यार आज सगळे गांवां पावतलो. सो हें बेगीन जावपा जाय आनी तें उतर दिलां कोदें म्हणून. There are two issues to this. One is the waste that is accumulated, which is in the form of a dump, which has to be mined. So there is something called mining of solid waste management dumps, which has to be done. And second is day-to-day waste, which has to be treated. And we will immediately initiate it. They have also made a call that we have to rework on the technology. At the moment, the technology that is being utilized all over Goa is the technology of composting. Power out of waste, which is basically incineration or something like that by some other patented technology, has not been seen. But I feel, given the sentiment of the House, that they should be open to new technology. Even that should be looked in. बातमीदार क्लिंटन डिसोजा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. दाबोळे विमानतळाच्या 20 किलोमिटरा भितर जांकां जमनीचें रुपांतर करपाक जाय त्या लोकांचे सोयी खातीर नौदलान कलर कोडिंग नकाशे जारी करचे अशें महसूल मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. नौदल विमानतळाच्या 20 किलोमिटरा भितर रावपी लोकांनी जमीन रुपांतरीत करचे पयलीं नौदळा कडल्यान हरकतना दाखलो घेवपाक जाय. हे सुवातेर जायती बेकायदेशीर कामां चलिल्ल्यान नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे सुचोवणे वयल्यान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश जारी केला. I was not in the loop at all. Neither was the revenue department in the loop. It was directly at the level of the collector who has done this circular based on the rules which were framed by the Ministry of Civil Aviation and for which illegal mushrooming जाता ते stop करपाक जाय तेन्ना त्या टायमार घेतले खरे. पण घेता आसतना there was no procedure aspects looked at because we cannot ask our people to go for NOCs to Navy and तो माध्यम कसो घेवपाचो asking the flag officer, commanding officer to give the NOC ते सगळे पळयलें जाल्यार it would have been more hectic. It comes to defense. It is the Navy who has to issue the color coding zoning maps and color code zoning maps न आयिल्ल्यान reference खंयच मेळना आणि reference न मेळिल्ल्यान everybody cannot keep on applying. समज फाल्यां कन्वर्जनाक जाय जाल्यार color coded zoning maps should be available and for this maybe through the ODP or this also we'll have to see how to place it and get it systemized so that the citizens don't get affected. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. चिंचोणेच्या दिगाबान पुलार नाशिल्ली राखणे वणत तशेंच नो डेव्हलपमेंट झोनाची मर्यादा कमी करून 200 मिटरा वयल्यान 50 मिटरांचेर हाडपाच्या विचाराचेर विधानसभेच्या 3ऱ्या दिसाच्या शून्य प्रहरात चर्चा जाली. साळ न्हंयचेर आशिल्ल्या दिगाबान पुलाक राखणे वणत ना देखून लोक पुलार उबे रावन न्हंयत कोयर उडयतात. ताका लागून न्हंयचें उदक प्रदूषित जालां अशें फिलीप नॅरी रॉड्रिक्स म्हणटा. Fear, anxiety and sufferings for the villages of Shishini, Sirli and all the travelers on NH17 at the existing Digaban bridge, Shishini Salset, which is without parapet wall, without guard wall, without railing on both the side of the bridge, due to which the rivulet of River Sal on which the bridge exists becomes a dumping site for the slaughter waste, garbage, thus creating unbearable stinking pollution in a highly contaminated river water speaker, sir. Yes, जाग्यार इतलो वास येता, the bags of slaughter waste. कित्याक तुका ब्रिजाक कांयच ना थिंगा, there is no guard wall, and it becomes very easy for to create this nuisance speaker, sir. ते पासून म्हजी मागणी honorable PWD minister at least to have a barricade. ही जी तुका जी पॅरापेट वॉल जाय
ती वाडोवपाक ऑलरेडी लायली. नो डेव्हलपमेंट झोन 200 मिटरावयल्यान कमी करून 50 मिटरांचेर हाडपी CRZ अधिसुचोवणी रद्द करची अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान मागलां. ही अधिसुचोवणी गोंयकारांच्या हिता आड आसा अशें ताचें म्हणणें. हे जे 200 वयल्यान 50 हाडला आनी ताका लागून लोकांनी जितलो ओपोज केल्लो, लाखांनी लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें, त्या लाखांनी लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडून सुद्दां नजर अंदाज करप जालें आनी आयज जे 200 वयल्यान 50 हाडप जाल्लें हें कोणाच्या हिताचें. म्हणजे एक सायडीन गोंयची प्रजा जी आसा ते हें करतात, एक सायडीन गोंयचे लोक म्हणटात आमकां हें नाका, जे 200 हाडले ते 200 आसपाक जाय, 200 वयल्यान 50 येवपा नाका. आनी तरी देखून इतले लोकांचे ऑब्जेक्शन आसतना सुद्दां ताका नजर अंदाज करून आपल्याक जाय तें करप हें कोणाच्या हिताचें. म्हणजे अशे पद्दतीन हे लोकांची ऑब्जेक्शन आसतना सुद्दां हें करप हें खंय तरी डिनोटिफाय परत जावपाक जाय. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया आनीक एक ल्हानसो वेवसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. GSIDCन गोंयच्या सिव्हिल इंजिनियरांक ल्हान सान कामाची कंत्राटां दिवपाचें जाहीर केलां. तांकां ते खातीर 25 लाख रुपयाची रिणूय मेळटले, पूण ते खातीर तांणी 15 वर्सांच्या राबित्याची अट घातल्या. ही अट फाटीं घेत फकत 1961 आदी जल्मल्ल्या नीज गोंयकारांकच ही कंत्राटां मेळची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्या. गोंयच्या इंजिनियरींग केल्ल्या तरणाट्यांक GSIDCन ल्हानसान कामांची कंत्राटां दितना तांकां वेवसाया खातीर 25 लाखांचे रीण दिवपाची येवजण आसा. गोंयांत हजारांनी तरणाटे बेकार आसात. तांचे बदला भायल्यांक कामां दिवपाचें षडयंत्र अशें म्हणत ही कंत्राटां नीज गोंयकारांकच मेळची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मनोज परब, सूरज नायक, गिरीश बोरकार आनी विश्वजीत नायक हांणी पत्रकार परिशद घेवन केली. एक स्टेटमेंट हालींच पावसकारान दिलें की जे सिव्हिल इंजिनियर्स रजिस्ट्रेशन करतात चालू केला, जे सिव्हिल इंजिनियर्स गोंयांत आसा तेंचें रजिस्ट्रेशन चालू आसा, सो दॅट तांकां 25 लाखां पर्यंत जर कितें कॉन्ट्रॅक्ट आसा गव्हर्मेंटाक GSIDCचो तो दिवचो. एक स्टेटमेंट अशें येयलें की हे सिव्हिल इंजिनियर जे रजिस्ट्रेशन आसा ते 15 इयर्स रेजिडन्स जे गोंयकार गोंयांत आसा 15 इयर्स रेजिडन्स तांकांय ते एनरोल करतले म्हणून तितून. सो हेचेर आमचे एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी हेका ऑब्जेक्ट करता. आमकां 15 इयर्स रेजिडन्स जे आसा पळय जे म्हणटा GSIDC चेअरमॅन ते आमकां नाका. आमकां जे रजिस्ट्रेशन आसा ते कंपल्सरी गोवा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच वचपाक जाय. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे क्लियरली सेक्शन 4A ऑफ गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी एक्ट 2012 हितून बरयल्ले आसा. जो कोण 1961च्या पयलीं जेचे पेरंट्स जन्माक येयला ना जाल्यार तो जन्माक येयला, ओन्ली दे आर कॉल्ड पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आनी तो जे हे एनरोलमेंट आसा जे रजिस्टर करपाचें आसा सिव्हिल इंजिनियराक ते कंपल्सरी तेंच्यांनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच वचपाक जाय. आनी आमचे जेन्ना गोंयचे भुरगे स्ट्रगल करतात थंय 5-5 हजार लोक भुरगे 10,000 भुरगे लायनीक रावतात, ते कित्याक लागून रावतात? ते सायडीक बाबू आजगांवकर आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर व्हडले व्हडले बातां करता आनी भायले हांकां कंपनीक आपणाचे हे दिता वर्कर्स क्लिनिंग स्कीम आसा ती. आनी गोंयचे जेन्ना वर्कर्स काम करता मेहनत करता पोट भरपाक लागून आपणाची तांकां बाबड्यांक भायर काडटा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हांचे मदीं जाल्ले चर्चेचो बोवाळ अजूनय कमी जायना. मुख्यमंत्री पर्रीकार खरे कितें ते सांगपाक तयार ना असो आरोप आता काँग्रेस करता. हे पळयात. मनीसपणाच्या नात्यान राहुल गांधी मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयिल्लो. हे गजालीचो काँग्रेसीक फायदो जातलो देखून कितें तरी कर अशें प्रधानमंत्र्यान ताका सांगिल्लें. देखूनच तो फट उलयलो अशें देशप्रभू म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा ते. हांव अशें म्हणटा की संपूर्ण भारतांत सगळ्यांक खबर आसा की राहुल गांधीन आज पर्यंत खोटें उलयलें ना म्हणून. की मनोहर बाब पर्रीकाराची परिस्थिती अशी आसा की ताका खोटें उलयल्या शिवाय ताचें समाधान जायना. हें तांणी विधानसभेंत दाखोवन दिल्लें कित्येक वेळा. आनी एक वेळ हांवें विधानसभेंत ताका लायर म्हणिल्लो
त्यांना मनोहर पर्रीकरान म्हणचे न्ही की राहुल गांधी खोटे उलयता जेन्ना तो धडधडीत आजपर्यंत आयुष्यांत तांणी खोटे उलोवन आपले राजकीय पद सांबाळ्ळा. ताका लागून काँग्रेस पक्ष राहुल गांधीन केल्ले वक्तव्य योग्य आशिल्ले अशें मानता. तूं हे पत्र खास करून मिडियाक लीक केलें, राहुल गांधीक दुसरे दिसा पावले. हो परत खोटाडेपणा सिद्ध जाता की ना. तेन्ना प्रधानमंत्र्याकडे जेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना प्रधानमंत्र्यान सांगलें कितें तरी कॉन्ट्रवर्सी कर, कारण काँग्रेसीक मायलेज मेळटा, राहुल गांधीक मायलेज मेळटा. ह्या परिस्थितीत मनोहर पर्रीकरान ताका पत्र बरयलें जे धडधडीत खोटें आशिल्लें. मजगती मुख्यमंत्र्याक जर खाती सांबाळपाक जमनात जाल्यार ताणें ती बाकीच्या मंत्र्यांक वाटून दिवची अशें माजी मंत्री रमाकांत खलप म्हणटा. ऐकात. तुम्ही ढवळीकराक उपमुख्यमंत्री पद दियात, दुसरे उपमुख्यमंत्री पद तुम्ही सरदेसाईक दियात. पणजेच्यान आमचो खबराकार सुशांत गांवस आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घराचो धनी घरातल्यान भायर सरून 10 मिनटां जाता थंय आसात. चोरांनी हात साफ करून घेतले. सुमार 3.5 लाख रुपयाच्या मालाचेर चोरांनी हात मारलो. बिरेस्तारा मडगांव कोलमरडच्या सुप्रीम रेजिडेन्सीत ही चोरी जाली. प्लंबरा कडेन उलोवपाक घराचो धनी समीर नाईक घरा भायर सरून 10 मिनटां जाल्ली. Around 12:30, around 12 o'clock, I have gone to meet one a plumber. So I came back at around 1 o'clock, 1-2, and I saw that the door was broken. And I entered. Everything seems to be okay, but in that bedroom, everything was thrown all over the place. I checked my wife. She was telling 6 bangles are missing, gold bangles, and some artificial jewelry. भारतीय लष्कराचो मुखेली जनरल बिपिन रावतान बिरेस्तारा मुख्यमंत्री म्हणून पर्रीकाराची विधानसभेत सदिच्छा भेट घेतली. पर्रीकार केंद्रात संरक्षण मंत्री आसतना बिपिन रावतान ताच्या हातासकयल काम केल्ले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.